काणयेचें नांव चाबूक. काणयेचो बरयणार रॉनी मोंतेरो कटपाडी. प्रस्तुत करता डॉक्टर जुडी पिंटो. फादर विवियन बॅप्टिस्ट कांट्याचे सरियर न्हिदल्या परी ताका बगतालें. घाम ताच्या कपालांतल्यान देंवतालो. ताच्या नांवाचे फळयेर पडिल्ल्या पावसाच्या तेंब्या परी सहज जावन ताणें घामेवचें वातावरण थंयसर नातल्लें. वरां रातीचीं 12:3:30 वाजल्लीं. तितलें मात न्हय आसता वारें भरान वळटालें. ताच्या कुडाच्या जनेलांतल्यान वळच्या वाऱ्या वरवीं पडदे काळोखान नासताले. हळू उठोन ताणें पांगुरलेली उलान कंबळ आपल्या आंगावयली निसरायली. एक घडीभर ताणें वचाचेर नदर मारून खाटयेर तावन तो सकला देंवलो. जळाऱ्यांचें जाळ ताणें बेगीन लोटून वयल्यान गोंयच्या फॅनाचेर दिश्ट मारली. तशेंच ताणें वाऱ्यार ओपच्या पडद्यांक हातान आपल्या जाग्यार दवरचें प्रयत्न करचे संगी जनेलाचीं बागलां धांपलीं. त्या वेळार एक घडये ताची दिश्ट प्रकृतीचेर वचनासतना रावली ना. फादर विवियनान आपणाकच थांपुल्लो. प्रकृतेतावन आनी वास्तवीकपणांतावन समतोलन नातल्लें जिवीत ताचें जावन आशिल्लें. मोदेनेर थंड वाऱ्या मदें तो घामेल्लो. ताची खाट धरणीच्या मट्टातावन 3 फूट उबारायर आशिल्ली. धरणीर ताका न्हीद पडनातली. तो उंचायेर आशिल्लो. नैसर्गीक वारें ताका नाका आशिल्लें. त्या खातीर ताणें बागलां धांपल्लीं. पूण फॅन वयल्यान घुंवतालें. फॅन घुंवतालें तर उल्लान कांबळ कित्याक? आपणाचें रक्ताचें रक्षण करच्या खातीर तो आज जळारींच्या जाळा भितर लिपुल्लो. आपल्यापणातावन पयस, निसर्गातावन पयस, पळापळ आपले सकी उद्गारलो तो. वय 5 वरार सकाळीं ताका घडयाळ्याचें अलार्म उठयतालें. 6 वरार चाये संगी नाश्तो तयार जातालो आनी 7 वरार आल्तारीर तो चडटालो देवाचें उतर घेवन. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. तो आपले कायदे पाळटालो. लोकांक शिकोवन दिवची देवाचे नांवी आनी लोक कायदे पाळटालो देवाचीं उतरां आयकून. फादर विवियन आज चिंतना मदें शिरकल्लो. दर्यान शिरकल्ल्या तारवा बरीं. ताचें एक मेट ताका विचित्र राजांव हाडटालें. न्हीद ताका आयली ना. परत्यान जनेला सरचीं वचोन जनेलाचीं बागलां उगडलीं. भरान येवच्या वाऱ्यान ताचे केस भिजळे केले. शीतळ वारें ताच्या हरद्यार मारतना लोहाचो कुरीस ताच्या हरद्याक थंडाय दिवंक लागलो. सोबीत सुंदर प्रकृती ताच्या मुखार आशिल्ली. निसर्ग मनशा खातीर गी वा निसर्गा खातीर मनीस? मनशान निसर्गाचेर मारची दावली गी वा मनीस ह्या निसर्गांतली बावली? मनीस निसर्गा खातीर कितें करूंक शकता? वाडोवंक एक बरें वारें, गटायेक एक सार, फुलोंक एक अवकाश. सुकणीं वंपिनात, लुवानात, फाल्यांचें चिंतिनात. पूण तीं खंती सुखी आसात. मांड दामूक वस्तू रांती न्हेसनात. दिश्टी खातीर चस्मा तीं घालिनात. मनीस जावन आसा पळकुरो. फादर विवियनान उदकाचो तांबलेर वोंटाक तेंकलो. भायर मानके पावसाच्या येण्याक राखून बोबो घालताले. मणको बांयंतलो या सागरांतलो? तफावत नातल्ल्या एका जिवीचेर आमी काणयो रचतांव. सागरांतलो मानको उंच म्हूण आमी दाखयतांव आनी बांयंतलो कीळ म्हूण आमी ओंपाऱ्यांनी भुरग्यांक शिकयतांव. बांय ती ल्हान जावंक पुरो, पूण ताची गुंडाय, तांतले फातर, माती आनी कुसाडाय तो परिपूर्ण वळखोंक शकता तर सागरांतलो मानको आपलें हरदें बडोवन आपलो व्हड संवसार दाखयता.
पूण तांतली गुंडाई तांतलो जिवी तो पारखूंक शकतलो गे. तर ही उंचाई कोणें दिल्ली? फादर विवियनान दीर्घ श्वास सेवलो. अचानक ताचें नडतें, ताचें चिंतप, तशेंच ताची मानसीक स्थिती बदलल्ली. हांव पिसो मनीस जावंक ना मू, फादर विवियन आपल्याच विश्लेशणाक देवलो. तत्वशास्त्रा विशीं एक दाट बूक वाचून ताणें दांपल्लो तरी थोडें आपणाचे जिणेंत आपणावंक तो तयारी करतालो. तो बदलावान आशिल्लो आनी साध्य तर ताणें शिकोवन दिवच्या लोकांतय. शेनवाराची रात उतरोंक आनी थोडींच वरां आसलीं. आयताराची मिसाची तयारी करूंक आनी तो न्हिदेक आशिल्लो. ढाय ढाय 5:30 वरार पयलीं घंट मारतना फादर विवियन आपल्या मोटवे न्हिदेतावन जागो जालो. तशेंच आपली सकाळींची दिनचर्या तिरसून तो इगर्जेक पावतना आदल्या दिसाच्या विशिश्ट चिंतनांक तो देगेन दवरूंक शकलो ना. पुरासानी न्हीद नातले रातीची आळसाय ताचे थंय नातली तरी ताचे दोळे तिक्केशे तांबड्या वर्णाक बदलले. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी विकारान तशेंच सैऱ्या पाद्राबांनी मिसाची सुरवात केल्ली. फादर विवियन कंतारिस्तां संगीतांचो मुखी जावन मायक्रोफोना मुखार उबो जाल्लो. मीस मुखारून वेतालें. एक दिश्ट ताणें जमल्ल्या लोकांचेर सरयली. मंद हांसो ताच्या तोंडार उदेल्यो. ते जिळमिळचे वीज दिवे वाजरांच्या घोसांबरी, तो भांगाराचो सक्रामेंत सुर्याच्या किरणां बरी, ते झरींचे लोब, ते आवाज दिवचे सलयांचे मोचे, ओंटार तांबडो गुलोबी कृतक रंग, ती सोबीत सुंदर कांजीवरम कापडां आनी मोलादीक परफ्युमां, आलतारी बदलाक एकल्याची नदर, आपल्या ग्रेस्तकायेची दांव दाखोवच्या खातीर हप्त्यांत एक फावटी राखोर रावचें. क्रिस्तांव म्हणच्या बिल्ल्या सकयल जमल्लो जोमो, एक शोरूमांतली बावली ह्या फॅशन शोची मॉडल्स. काल्स भेटयतना पोर्टिगेतावन उदेवण्यांच्या सिगरेटींचो बारीक दुवर, इस्मालाचे वाटले मुखार फारिजेवान मागल्ल्या बरी 20 नोट 50 लोकां मुखार दाखोवन गळोवचे उजवे आनी दावे हात, मार्बलाचे फळयेर काळ्या अक्षरांनी कांतयल्लीं दान धर्मांची नांवां. म्हजी गरज तिरसाल्यार नित्यदार मायेक एक भांगाराची चेन सायबिनी कडेन करच्या एका स्त्रियेचो सल्लो. फादर विवियन बारीक कांपोंक लागलो. एक विचित्र सकत ताचे थंय खिनाक बळ जावन आयली. देवाळांत व्यापार केल्ल्यांचेर सोमियान चाबूक चलयल्ली. पवित्र जागो ध्वंस जाताना मोगाळ सोमी निश्ठूर जाल्लो. सोमी जेजू, जुदेवांचो राय. फादर विवियनाचे दोळे एक घडीभर उमकळच्या खुर्साचेर सरले. भांगाराचें किरीट नातुल्लो काट्यांचो मुकुट, ओंटार लिपस्टीक नातल्लें पूण रक्ताची जर आसली, आंगार परफ्यूम नातल्लें पूण घाम मिश्रीत रक्ताची मूर आसली, पांयांक मोचे नातल्ले पूण एक बळादीक खिळो आसलो. ना, बदलावान जावंक जाय. देवाळांत वेपार आनी निश्ठूर चाबूक. फादर विवियनाचे दोळे चापलाचे वनदीचेर सरले. सोभाये खातीर 2 चाबूक वनदीचेर खोन दवरले. हळतार ताणें तिवशीन मटां काडलीं. सोबीत सुंदर चाबुकाचेर ताणें हात दवरलो. घडयेन एक क्षीण ताळो ताचे थंय बोबाटूंक लागलो. खुर्साय ताका, खुर्साय. क्षीण ताळो आतां भोव व्हड जावन आयिल्लो. ताचे संगी हीं सावलां उदें नासता रावलीं नात. जुदेवांचो राय आनी फादर विवियन तफावत आसलो. हांव जेजूक समान गे. आपणाक ते उंचायेर बसोवंक हांव कोण जावन आसा? सोमयाचें तें खुर्सा वयलें मरण म्हजे वरवीं साध्य? चाबूक ताच्या हातीं आसली. मारचें कोणाक? विगाराक?
लोकाक या म्हाकास तूं तांचे मदलो एकलो न्हय गे पेद्रून सोमयाक नेगार केल्ले बरी हें सवाल म्हजें तें उदेलें खुर्साय ताका खुर्साय फादर विवियन गामेल्लो ताचे हात कामताले तो नित्राणी जाल्लो ना बदलांतल्या लोकांक बदलूंचे प्रयत्न करूंक नजो तांचे मदें आमी बसूंक जाय वेळ या काळ बदलतलो पूण आमी बदलचे नांव तो एकलो मात्र खुर्साचें मरोंक शकता आनी ताचें वजन व्हांवोवंक शकता आनी आमी त्या मरणांतून पयस आनी पयस धांवतां ते धांवनेक क्रिस्त जावच्याक न्हय क्रिस्तांव जावच्याक देव बरें करूं